कला राखण मंडळाच्या वांगड्यांनी पीडब्ल्यूडीच्या कार्यालयात सुपारी आंदोलन केले। कला अकादमीचे दुरुस्तीचे काम उण्या दर्जाचे केल्ले खातीर मुख्यमंत्री आमदार गोविंद गावडे तसेच पीडब्ल्यूडीचो मुख्य अभियंतो पार्सेकाराक जबाबदार धरले। कला अकादमीच्या दुरुस्तीच्या कामाचो स्ट्रक्चरल ऑडिट करचो अशी मागणी कला राखण मंडळाच्या वांगड्यांनी केल्या। आता जो म्हणजे फ्लॉज आसा पळय कला अकादमीन आणि रवींद्र भवन मडगांव हे आमी त्यांच्या मुखार दवरलेल्यो आसा आणि तेंच्यांनी आमी जे डॉक्युमेंट्स मागलेले कला राखण मंडळ म्हणून ते डॉक्युमेंट्स दिवपाचे तेंच्यांनी कबूल केल्ले आसा। ते डॉक्युमेंट येयल्या उपरांत कला अकादमीन डिसिजन केन्ना जालें कला अकादमी रिपेयर करपाची जावं जे रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें जे कितें आसा ते केन्ना जालें आणि मागीर कशें हँडओवर जालें तेजेर डिसिजनां कशी जाली तेजे डिझायन्स कशे जाले ते डिझायन्स कोणी अप्रूव केले त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन कशें जालें थंय सुपरवायज कोणी केलें आनी ते अप्रूव कोणी केलें जे आमकां सांगलें पळय कला अकादमी जाली म्हणून। आणि आयज परिस्थिती अशी आसा की कला अकादमीच्या मेन स्टेजीचेर थंय आमकां प्लायवूड घालून ती प्रोटेक्ट करची पडटा कारण ती सकयल वचपाक लागल्या अशें कळ्ळां। अनेक प्रश्न आसा टास्क फोर्साच्या थ्रू आमी आतां जे एक्सपर्ट्स नेमलेले आसा तेंचे कडल्यानूय आमकां फिलर्स येवपाक लागले की कांय जाग्यार क्रॅक आसा कितें आसा हे सगळे अनुशंगान आयज आमी जे कितें मागलेले आसा डॉक्युमेंट ते आमकां पीडब्ल्यूडी इंजिनियरा कडल्यान तेंच्यांनी दिता सांगल्या। आता ते येयल्या उपरांत ताचो अभ्यास करून आमकां कला राखण मंडळ म्हणून तुमचे मुखार येवचें पडटलें।